आणि मोदीने केला म्हणून आज ते खंय गेले पळोवपाक गेल्यार बीजेपी सरकारान अक्षरशः सगळ्या गोंयच्या लोकांचे जे आयज OCI कार्ड होल्डर मॅक्झिमम गोंयचे लोक आहा सो आज तेंचेर एक थापट मारलेल्या भाशेन जाल्ले आसात आणि हे थापट जे आहा पळय तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आहा फक्त इलेक्शनाक लागून आमी तुमकां प्रोपोगंडा केलो आणि आज तुमची आमकां गरज ना सो हे क्लियर कट लोकांक कळपाक जाय की हे बीजेपी सरकार आहा पळय ते यू टर्न म्हणून शकना तांकां कितें म्हणपाक तांकां उतरात ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आणि आज तुम्ही बारीक पळयल्ले आसा आज थोडे जाण आहा पळय ते नुस्ते भाशेन फडफडटा आणि हे नुस्ते भाशेन फडफडटा पळय जे उदकांतले नुस्तें भायर हाडून दवरता पळय तशें आयज थोडे आमदार फडफडपाक लागला आणि आपलेच पार्टीचे अगेन्स्ट उलोवपाक लागला कित्याक तांकां कळयलें आहा की आज दोनूय सिटांचेर तांकां घरा कडेन बसोवपाचें आहा म्हणून सो एक गजाल सांगपाची आहा म्हाका की सीएमान जितली फोटिंगपणां केल्ली आहा पळय ही दोळ्या मुखार येयल्ली आसा सो आज लोक तांकां त्या जाग्यार जी दाखोवपाक जाय पळय ती जागा दाखोवपाक फाटीफुड्यार रावपाची ना OCIच्या बद्दल व्हेरी क्लियर आसा आणि आज थोडी एक पॉलिटिकल पार्टी तुम्ही पळयला आसले मदींच अळमी जावपाक आनीक 2 महिने आहा 2-3 महिने ही अळमी कशी भायर सरला आतां इलेक्शनाच्या नंतर OCIच्या बद्दल उलोवपाक RG रेव्होल्युशनरी गोवन्स मनोज परब तुकाराम परब व तुकाराम परब चीफ हांगासर कॅप्टनाच्या अगेन्स्ट उलयतालो जेन्ना तोच ते OCIच्या बद्दल स्टेटमेंट काडलेलो तेन्ना तो कॉन्स्टिट्युशनाच्या बद्दल सांगतालो लोकांचे बीजेपीची उतरां तुकाराम उलयतालो आणि आयज तूं म्हणटा की 35 lakhs मोडले म्हणून 45,000 रेंट भरपाक पैसे नाशिल्ले 35 lakhs इलेक्शनाचो एक्सपेन्स जाता खंयच्यान आयलो रे कोणी दिलो कोणी एक्सपेन्स केलो हे क्लियर कट सगळ्या लोकांक सांग 35 लाख तुका खंयच्यान आयले ते आणि कसो एक्सपेन्स केलो तो तुवें सांगपाची गरज आहा ते अलायन्सा कडेन पैसे नाशिल्ले खंय एक्सपेंडिचर करपाक बुथाचेर मनीस तुका 35 lakhs खंयच्यान आयले ते सांगचे काय आतां चिवते शिंदे काय आनीक दुसरो कोण तरी वयर झारखंडा कडल्यान कोण तरी मेळ्ळा जाल्यार तेंय बीन सांगपाची गरज आहा तेका किती इम्पॅक्ट पडटले रे OCI गव्हर्नमेंट बीजेपी डेफिनेटली इनफॅक्ट ज्या स्टेटीन हांगा तर तेंच्यांनी गोंयान तर तेंच्यांनी तो स्टेटमेंट पळय हें केल्लें न्ही जाल्यार गोंयान 110% भरपूर इम्पॅक्ट जातलो असो कित्याक सांगता OCI कार्ड होल्डर फक्त आतां क्रिस्तांव म्हणून क्रिश्चनूच ना तातूंत OCI कार्ड होल्डर जे आहा पळय ते हिंदू भाव आमचे भरपूर जाण गेल्ले आसा आनी आयज थंयसर ते एकठांय रावता सो इम्पॅक्ट डेफिनेटली जातलो गोंयान पूण आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वयर नॅशनल लेवलाचेर तो एक सर्टन पर्संटेज जावपाची पॉसिबिलिटी हाय आसा इलेक्शन कितें खावं लागलें नॉर्थ आनी सावथाक कोण येतलें सी इलेक्शनाक लोक जे सावथाचे स्पेशली सांगता सावथाक खूब इम्पॅक्ट जाल्लो आसा सावथाक डिविजन ऑफ वोट्स जावचो ना अशें म्हाका दिसता RGन जे प्लांट केल्लो पळय ताका अप्रॉक्सिमेटली एक बरो रोल प्ले केल्लो आसा स्पेशली इन काणकोण केपें सांगे तुमी मुद्दम पळय सांग्यार आज सिटींग मिनिस्टर जो आसा सुभाष फळदेसाय हो सद्या नुस्तें सारको हालपाक लागलो आसा आणि आज पळोवपाक गेल्यार सांग्यार सुद्दां मार्जीन जी आसा पळय लास्ट टायम मेळिल्ली ती मार्जिना सकयल मे बी लीड मेळूंक शकना पूण तो मार्जीन आहा पळय तो खूब रेड्यूस जातलो काणकोणूय मार्जीन भरपूर रेड्यूस जातलो सो लोकांनी हांगासर अंडर करंट भरपूर वोट कॅप्टन विजयाटोक मारिल्ले आसा इंडिया अलायन्साक म्हणून मारिल्ले आसा लोकांचो आणि नॉर्थ गोवा तर पळोवपाक गेल्यार 80,000चो जो डिफरन्स आशिल्लो लास्ट इलेक्शन 2019 हो 80,000 डिफरन्स उरचो ना हो रेड्यूस जातलो इट मायट कम टू 10-20,000 आणि एनी वन कॅन विन इन नॉर्थ गोवा बट साऊथ गोवा इज 110% इंडिया अलायन्स ओके रामा तुम्ही मेन्शन केलं की मनोज परब लास्ट टाइम जे इलेक्शना टायमार डिक्लेरेशन दिले आणि लास्ट इयरचो फायनान्शियल ताणें आपल्या इन्कम कांयच ना म्हणून दाखयलो सो तो गोंय वाचोवपाच्या नांवार लोकां कडल्यान डोनेशन घेवन खंय तरी आपलीच पोटां भरता तो पयलींच्यान आपली पोटां भरपाक भायर सरलेलो सो सद्या प्रेझेंटली तो आपले गोंय वाटोवपाक जाय आशिल्लें जाल्यार सगळे लोक आपले डिफरन्सीस सायडीक दवरले आहा म्हजे डिफरन्सीस ना हांव तो मनीस जो विजयाचेर अगेन्स्ट उलयतालो PDA टायमाचेर हांगासर ह्या स्टेजीचेर पूण त्या टायमाचेर आतां सद्या आपले पर्सनल डिफरन्सीस दवरप ना म्हाका कितलेशे पॉलिटिकल पार्टींनी लास्ट इलेक्शनाक कॅन्डिडेचर म्हणून डिक्लेअर करून ना न्हू पूण एकठांय रावन जर तर बीजेपीक डिफीट करपाचो हो प्रश्न आशिल्लो ST कम्युनिटी पळय सगळे जाण आमी कॅन्डिडेट घालपाचे आशिल्ले सिव्हिल सोसायटी कॅन्डिडेट घालपाक आसले सगळ्यांनी आपले एक स्टेप फाटी घेतले हेणी घेवन ना कित्याक सांगपा हेका 35 लाख ऑलरेडी पावयल्ले हे 35 लाख कोणी दिले ते सांगपाची गरज आसा 45,000 रेंट दिवपाक तेजे कडेन पयशे नाशिल्ले मरे आणि आज अकस्मात 35 लाख येता खंयच्यान आयले खंयच्या बॅगांनी पावले खंयच्या गाडयेन पावले हे सांगपाची गरज आसा नाजाल्यार कोणी ते 100 रुपया तर एकट्यान दिले जाल्यार 35,000 लोकांनी दिवचे पडटले बरोबर न्ही 35,000 लोकांनी तांकां कॉन्ट्रिब्युशन करचें पडटलें हे 35,000 मतां तरी पावला आसता पडटली मरे तांकां फुडल्या इलेक्शनाक हें फायंड आवट करपाची गरज आसा नाजाल्यार 35 लाख कोणा कडल्यान पावले चिवते शिंदे तेलंगणाचो तो कोण तेलंगणाचो चीफ मिनिस्टर कोणी पावयला ते फायंड आवट करपाची गरज आसा काय
दोन आयलो तेही फायंड आउट करपाची गरज आसा. ओके, आनी हे गोंयाक लागून तो कांय ना, मतां फोडपाक लागून हो प्लॅन आशिल्लो तेजो. आनी मतां फोडपाक लागून तो म्हाका एक सांग रे, ताका 6,000 मतां पडलेलीं खंय साखळे हांगासर विश्वजिताच्या अगेन्स्ट. कितलीं मतां पडटलीं ह्या फावटी सांग? विश्वजिताचे 70 कितलीं मतां पडटलीं? काडटलो, क्रॉस करतलो थंयसर. थंय कित्याक लागून वचून ना तो कॅम्पेन करपाक? फक्त मांद्रे भोंवता, मांद्रे पेडणे हेजे मुद्दम सिरीज ऑफ हें पळया. मांद्रे पेडणे तेणी चड फोकस केल्लो आसा. जंय जंय अलायन्साक सपोर्ट आहा पळय थंय थंय पावलो आहा तो. साखळे कित्याक लागून कॅम्पेन करूं ना? फक्त तेजो फोकस नाशिल्लो. कित्याक लागून नाशिल्लो? दोना कडेन सेट केलो. पयलीं अशें आयकलें की एका कडेन सेट जाता म्हणून, विश्वजिता कडेन नाल्यार प्रमोदा कडेन. आज दोना कडेन सेटींग जालें आसतलें तेजे कडेन. जालां आसतलें अशें लोकांक क्वेश्चन आहा. तूं आन्सर करपाची गरज आहा ताका की बाबा तुवें ह्या इलेक्शनाक तुजो रोल प्ले केला कितें? मतां पडपाचे शुआर तुवें रोल कितें प्ले केला तो सांग. आनी एक गजाल सांगता, RGV इज गोईंग टू बी फिनिश्ड फॉर 2027. तांकां आनी लोक दारांचो घेवपाचे ना. हांव इतलेंच म्हणटा की देवान आमकां बेसा दिवन देवान आमकां राखचें. आनी हे लोक जेंच्यांनी आपले मतां जी मारलेलीं आसा ती डिवायड जायनासतना एका पार्टीक तर वयता जाल्यार व्हेरी क्लियर कट आसा की ह्या फावटी इंडिया अलायन्स आहा पळय जितले, बिकॉज 33% इज द वोट शेअर ऑफ BJP इन लास्ट 2022 इलेक्शन्स. आनी ह्या फावटी वोटिंगूय चड जाल्ली आसात. आनी 33% आनी 67%. मायनस तर 67% केले जाल्यार 10%चेर RG तर सायटीक काडून दवरले जाल्यार 57% इज अ विक्ट्री. सो वॉट आय मीन टू से इज ह्या लोकांनी तर सारकी वोटिंग केला जाल्यार दोनूय सीट येवपाची पॉसिबिलिटी हाय आसा. रामा पण मनोज परब सांगता की ह्या कारणान लोक भायर सरला आमच्या खातीर, RG खातीर. की केन्ना सांगला तेणी? केजी फेस्ट जावन बीन सांगला काय त्याच्या पयलीं सांगला? तो इन प्रिपरेशन आसतलो कुट्ट करपाक. सो बेसिकली लोक ताका लागून भायर सरला. ताका लागून भायर सरलेले लोक हांगासर 200 लोक नाशिल्लो मरे फॉर्म भरपाक तर लोक येवपाक जाय आशिल्ले न्ही. ते खंय आशिल्ले लोक तर? काय बाकीचे पार्टी हाडटा ते भशेन तेलंगणानी लोक बीन येवन वोट मारला काय विचारपाची गरज आहा ताका. बरोबर.